नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. वर्ष 2047 मेरेन विकसित भारत $30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेक विजन डॉक्युमेंट. मुख्यमंत्र्यांनी सक्रिय जावचे. नीती आयोगाचे बसकेत मोदीचो उलो. ममता सोडून इंडी मुख्यमंत्र्यांचो बहिष्कार. 19 डिसेंबर आदी गोंय 100% साक्षर. गोंयांत हर घर नल आणि बिजली. 100% गरजू मेरेन केंद्राच्यो स्किमी. मुख्यमंत्री सावंताचो नीती आयोगाच्या बसकेत स्वयंपूर्ण गोवा प्लान. केंद्रीय बजेटाचो गोंयांत पर्यटन, इन्फ्रा, नुस्तेमारी, शेतकीक बूस्ट. रोजगार निर्माणेक फोकस्ड बजेट. बजेट जागृती करूंक केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू गोंयांत. गोंयच्या सकयल्या कोर्टांनी 18 जुईजांचो उणाव. सगळ्यांत चड मडगांव सिव्हिल आनी क्रिमिनल कोर्टांत. सरकार म्हणटा रित्यो सुवातो भरपाची प्रक्रिया चल्ल्या. सिप्ला कंपनीत पिट्टा. कामगार फुर्योज. एस्मा लायट सावन संपयना. हक्काची सुटी दिनात. डेमायज काम ओटी मेळना. आवाज काडल्यार खंय ट्रान्सफरी. विकसित भारताचो संकल्प सिद्ध जातलो जाल्यार पोन्ने कायदे चलचे ना. नवे क्रिमिनल कायदे जाय. EFIR झिरो FIRाचो बरो परिणाम दिसता. क्रायम SPचो दावो. पुणेचे जुना बाजार सरकारी शाळेचे हेड मिस्ट्रेसीचे बदले आड आंदोलन. भुरग्यांचो बहिष्कार. ट्रान्सफर केल्यार भुरग्यांक शाळेत धाडचे ना. पालकांनी दिल्ली शिटकावणी. (2047) मेरेन विकसित भारत करूंक राज्यांनी सक्रिय जावचे. प्रधानमंत्री मोदीचो नीती आयोगाचे 9वे बसकेंत मुख्यमंत्र्यांक उलो. भारताक $30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था करपाक विजन डॉक्युमेंट. बसकेचेर 9 विरोधी मुख्यमंत्र्यांचो बहिष्कार. 10 मिनटां उलोवंक दिलें. मायक बंद केलो म्हूण आरोप करून बंगालची ममता अर्द्यार भायर सरली. बजेट उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणान 9व्या नीती आयोगाचे बसकेची कावन्सिलींग बसका जाली. थंय 2047 मेरेन भारताक $30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था करपाक विजन डॉक्युमेंट. सगळ्या राज्यांनी देशाक विकसित भारत करूंक वावुरचे म्हूण मोदीचो उलो. बसकेत पिवपाचे उदक, वीज पुरवण, भलायकी, शिक्षण हे गरजो सहज, सवाय आणि योग्य प्रमाणात मेळचे. जमीन आणि प्रॉपर्टी विशयी कायदे सुटसुटीत. माहिती डिजिटलायज आणि नोंदणी म्युटेशन ह्या 5 गजालींचेर फोकस दवरून चर्चा जाली. बसकेत इंडिया आघाडीच्या 9 मुख्यमंत्र्यांचो बहिष्कार. ममता बॅनर्जी बसकेत गेल्ली. मात हेर मुख्यमंत्र्यांक 10 मिनटां उलोवंक दिले. आपल्याक पाचूच म्हूण ती रागार. आपलो मायक बंद केलो म्हणून आरोप करून ती भायर सरली. ममता बॅनर्जीक फक्त कारणां जायक मायक बंद करूंक ना. फटींग आरोप करता म्हणून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान फोग काडलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 19 डिसेंबरा आदी गोंय 100% साक्षर. गोंयांत हर घर नल आनी बिजली. नीती आयोगाच्या बसकेत मुख्यमंत्री उलयला. स्वयंपूर्ण मित्रां वरवीं खंय केंद्राच्यो स्किमी 100% गरजू मेरेन गोंयांत पावल्या. ईज ऑफ बिझनेसांत गोंय 16व्या नंबरार. मॅरिटायम उद्देगांत दर्यादेगेवेल्या 12 राज्यांनी गोंय 1ल्या नंबरार. मुख्यमंत्र्याचे नीती आयोगा मुखार प्रेझेंटेशन. नीती आयोगाची 9वी गव्हर्निंग कावन्सिलींग बसका जाली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गोंयच्या उदरगतीची खंय वळेरी वाचली. 19 डिसेंबरा पयलीं गोंयाक 100% साक्षर करपाचो यत्न. गोंयांत हर घर जल आणि वीज. स्वयंपूर्ण मित्रा वरवीं 100% लोकां मेरेन केंद्राच्यो येवजणे पावले. ईज ऑफ डुईंग बिझनेसांत गोंय खंय 16व्या नंबरार. दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजण खंय सुटसुटीत. 100% बाळंतपण खंय हॉस्पिटलांनी जाता. मॅरिटायम इंडस्ट्री दर्यादेगेवेल्या 12 राज्यां भितर गोंय खंय 1ल्या नंबरार. मिलेट्स फेस्टिवला उपरांत धान्याची पिकावळ 20 हेक्टरावयल्यान 50चेर पावली. एक पेड माँ के नाम मोहिमे वरवीं सुमार 2,31,849 झाडां लायल्यात.
पर्यटन क्षेत्र वाढवूंक सरकाराचो यत्न. होमस्टे कार्यावयन पॉलिसीक चालना. पुरातन वास्तू सांबाळूंक सरकाराचो यत्न. नार्वेच्या सप्तकोटेश्वर देवळाच्या पुनरुद्धारा उपरांत पर्यटकांची गर्दी. नवे जिवीत मोहिमे खाला जीएमसीत खंय किडनी ट्रान्सप्लांटेशनाकय सुरवात. 8वी ते 12वी मेरेनच्या 63,000 भुरग्यांक खंय करियर गायडन्स. गोंयाक ग्लोबल एज्युकेशन हब करूंक सरकाराचो यत्न. गोंयांतल्या 17 कॉलेजींक खंय नेकाचे A ग्रेड एक्रिडेशन मेळ्ळा. सीएम अप्रेंटिसशीप येवजणेक खंय तरणाट्यांचो बरो प्रतिसाद. पीएम विश्वकर्मा येवजणे वरवीं लोकांक ट्रेनिंग दिवपी गोंय खंय पयलें राज्य. स्वयंपूर्ण ई बाजारा वरवीं खंय सेल्फ हेल्प ग्रुपांक फायदो. चली जातल्या बायटरीक सरकार खंय 10,000 दिता. 10,000 वयर दिव्यांगांक खंय डिसेबिलिटी कार्डां दिल्या. इन फ्युचर गोंया खातीर कितें जायें, फॉर एग्जांपल द टुरिजम इन्फ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर, ओके, हाजेर आमचो प्रपोजल दवरता. तो प्रपोजलूय दिलो आमी. आणि इन लॉंग रन जशें पीएम सूर्यघर योजना आसा ती गोंयांत कशी इम्प्लिमेंट बऱ्या पद्दतीन करपाक शकतले, आमकां ताजो चडांत चड फायदो कसो घेतलो हाजेर. त्याच बरोबर रिवायवल ऑफ द खाजन शेती, ओके, ह्यो ज्यो आसा पळय न्ही. आनी आतां आमी जी पीएम सूर्यघर फ्री बिजली योजना ती गोंयान तिका अपग्रेड करून 100% फ्री, म्हणजे सेंट्रलाचेर जर 78% आहा जाल्यार आमी पूर्ण फ्री लोकांक दिता. तेच सांगलें तुका, इन्फ्रास्ट्रक्चर, टुरिजम रिलेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर, ओके, हेल्थ रिलेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर, बाकी ओवरऑल इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर रिन्युएबल एनर्जी ह्या सेक्टरांत. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. केंद्रीय बजेटाचो गोंयचे पर्यटन, नुस्तेमारी, अन्न प्रक्रिया, शेतकीक मोठो लाव जातलो. मुळावे सुविधा आनीक सुदारतल्यो. केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजूचो दावो. बीजेपीचे पणजे कचेरेंत तो मिडिया कडेन उलयलो. बजेटा विशीं जागृती करूंक रिजिजू गोंयांत. पणजे प्रतिश्ठीत लोकां बरोबर बजेटाचेर संवाद. रोजगार स्किलिंगाचेर खासा फोकस करपी खंय हें बजेट. Goa is naturally beautiful. Goa is blessed with natural resources. But in last 10 years, I have seen world-class infrastructure in Goa. How much Prime Minister Modi ji has supported Goa, and for that matter, every part of the country. But today, since I am in Goa to talk about budget, ये जो बजट है 2024-25 का बजट है, ये बजट विकसित भारत, टू मेक इंडिया फुल्ली डेवलप्ड कंट्री बाय 2047, उस विकसित भारत का फाउंडेशन ले किया है इस बार का बजट फॉर विकसित भारत. टू मेक इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, without any doubt emerge as the most attractive tourist destinations in the country. As I said earlier, Goa is always beautiful, but you need infrastructure. Not only the most attractive tourist destination, but a destination with world-class infrastructures and other facilities. The fishing industry, the production of shrimp for export, for local consumption, Goa will become one of the most leading manufacturing hub, not only for small items, but many other important high definition items. Goa will become important exporting, producing hub of our nation. I sometimes would like to thank God also that BJP government came to power in Goa and took all necessary steps which were necessary for sustaining Goa's development. Otherwise, Goa would have collapsed if Congress had continued. आसगांव घर मोडपाचे केशींत एकाय पुलीस अधिकाऱ्याचो हात ना. मुख्यमंत्र्याची विधानसभेत जाप. काँग्रेसीची मुख्यमंत्र्याचेर चढाई. तशें जाल्यार डीजीपीक ट्रान्सफर कित्याक केलो. पीआयक आनी दोगा पीएसआयक कित्याक सस्पेंड केले ताची खंय जाप दिवची. मुख्यमंत्र्यान एक्सपोजिशनाक पोवपाक गोंयांत आपोवंक प्रधानमंत्र्या कडेन पत्रव्यवहार केला म्हणपाचेरय काँग्रेसीक दुबाव. आमचे विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान हो प्रश्न विधानसभेत मागिल्लो आणि ताचे उत्तर पळयात.
आमचो प्रश्न आशिल्लो की द डिटेल्स विथ कॉपीज ऑफ FIRs registered in the case of demolition of house at Asagaon in Bardes Taluka in June 24 with details of police officers involved in this case. सरकार आमकां जाप दिता की no role of any police officers has been established during the investigation of the above mentioned criminal case. जर तर खंयचोच पुलीस ऑफिसर जर तर इन्वॉल्व ना जाल्यार तुम्ही त्या PI कित्याक सस्पेंड केलो, ताच्या बरोबर आनी त्या अधिकाऱ्याक तुम्ही कित्याक सस्पेंड केलो, मागीर तुम्ही बोवाळकर आणि DGP को तुम्ही ट्रान्सफर केलो, मागीर त्या DGPने एक बरें इमोशनल मेसेजूय दिली. जर तर पुलीस ऑफिसर जर तर तुम्ही सांगता इन्वॉल्व ना जाल्यार तुम्ही त्या ऑफिसराक सस्पेंड कित्याक केलो आणि DGP कित्याक ट्रान्सफर केलो, म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या जनतेक सांगपा जाय. आणि हे आवडेना, हे मुख्यमंत्र्याच्या डिपार्टमेंटाची जाप आहा. आता आय वॉन्ट टू चार्ज that despite our leader of opposition Yuri Alemão reminding the chief minister way back in January 2023 writing to him ताणे कांयच करू ना, या मुख्यमंत्र्यान कांयच करू ना. I dare the chief minister to produce the documents on the floor of the house. आता असेंब्ली चालू आहा पळय, तुवें डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस करचे, तुझे कम्युनिकेशन विथ द प्राइम मिनिस्टर और तुझे कम्युनिकेशन विथ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट inviting the Pope to Goa. न्यायाक कळाव अन्यायात जमा. गोंयच्या सकयल्या कोर्टांनी 18 जुइजांचो उणाव. मडगांव सिव्हिल आनी क्रिमिनल कोर्टांत सगळ्यांत चड 4 जुइजांच्यो वॅकन्सी. हेर कांय कोर्टांनी 2-2 जाल्यार कांय कडेन 1 सुवात रित्यो सुवातो भरपाक सरकारान खंय प्रक्रिया सुरू केल्या. कांय दिसां भितर भरतले म्हणून कायदो मंत्री आलेश सांगता. गोंयभरच्या लोवर कोर्टांनी कितल्योश्योच केशी पेंडींग आसात. केशी सुटावे करतलो जाल्यार गोंयच्या लोवर कोर्टांनी जुइजांचो उणाव. सगळ्यांत चड उणाव मडगांव सिव्हिल आनी क्रिमिनल कोर्टांत. 4 जुइजांच्यो सुवातो रित्यो. पणजेच्या उत्तर गोंय जिल्लो आनी सत्र न्यायालयांत 2 सुवाती. जिल्लो जुईज 3 आनी एडिशनल सेशन 1 सुवात. एडहॉक जुईज आनी एसिस्टंट सेशन जुईज 1 सुवात. पणजेच्या सिव्हिल आनी क्रिमिनल कोर्टात 2 सुवात्यो. CJJD आनी JMFC C खातीर 1 सुवात. CJJD आनी JMFC D खातीर 1 सुवात. म्हापशाच्या सिव्हिल आनी क्रिमिनल कोर्टात 2 सुवात्यो. CJJD आनी JMFC F 1 सुवात. CJJD आनी JMFC G 1 सुवात. फोंडेच्या सिव्हिल आनी क्रिमिनल कोर्टान CJJD आनी JMFC C 1 सुवात. दिवचले सिव्हिल आनी क्रिमिनल कोर्टान CJJD आनी JMFC C 1 सुवात. सत्तरी वाळपयच्या सिव्हिल आनी क्रिमिनल ग्राम न्यायालयात CJJD आनी JMFC 1 सुवात. मडगांव जिल्लो आनी सत्र न्यायालयात 3 सुवातो. दक्षिण गोंय जिल्लो आनी सेशन जुईज 1 सुवात. एडहॉक जिल्लो जुईज 1 आनी सहाय्यक सेशन 1 सुवात. एडहॉक जिल्लो जुईज 2 आनी सहाय्यक सेशन 1 सुवात. मडगावच्या सिव्हिल आनी क्रिमिनल कोर्टात 4 सुवातो. तातूंत सिव्हिल जुईज ज्युनियर डिव्हिजन आनी JMFC E 1 सुवात. सिव्हिल जुईज ज्युनियर डिव्हिजन आनी JMFC F 1 सुवात. सिव्हिल जुईज ज्युनियर डिव्हिजन आनी JMFC G 1 सुवात. सिव्हिल जुईज ज्युनियर डिव्हिजन आनी JMFC H 1 सुवात. वास्को सिव्हिल आनी क्रिमिनल कोर्टात 1 सुवात. सिव्हिल जुईज ज्युनियर डिव्हिजन आनी JMFC D 1 सुवात. सांगेच्या सिव्हिल आनी क्रिमिनल ग्राम न्यायालयात 1 सुवात. सिव्हिल जुईज ज्युनियर डिव्हिजन आनी JMFC 1 सुवात. मजगती गोंयभरच्या वेगवेगळ्या कोर्टांनी रिती आशिल्ली पदां भरपाक सरकारान जानेर 2023 प्रक्रिया सुरू केला. हायकोर्टाच्या मार्गदर्शना खाला पदां भरतले. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. सिपला खंय कामगारांक पिट्टा. कामगार मिडिया मेरेन पावले. सरकारान एस्मा लायतसान प्रकार वाडल्यात. कामगारांक सुटयेच्या दिसा कामार आपयतात. मायज वेळ काम करूंक लायतात. युनियन केल्या उपरांत खंय कांय जाणांक निखळायले. ट्रान्सफर मारपाच्यो धमक्यो. सरकारान लक्ष घालून सिपलाक खंय वखद करचें. सिपलाक कंपनीन हॅरेसमेंट जाता आनी हे हॅरेसमेंट पयलींसून जाता आशिल्लें. जशें वर्कराक एक्स्ट्रा ओवर वर्किंग काम करून दिवपाचें, वर्कराक विकली ऑफा दिसा प्रेशरायज करून कामाक आपोवचें, तेंचो ओवर टायम दिवचो ना, तांकां सी ऑफ मेळटा नासले,
आणि वर्क प्लेसार वर्कराक वर्क रिगार्डींग हॅरेसमेंट करचे, लीव रिगार्डींग हॅरेसमेंट करचे, असे बरेचशे हॅरेसमेंट कंपनी भितर जाता आशिल्ले. सो आमी सगळ्या वर्करांनी डिसायड केले की कंपनी भितर जो हॅरेसमेंट जाता हेजो निशेध म्हणून आमी एकजूट जावन कंपनी भितर एक ट्रेड युनियन रेडी करचें म्हणून. आनी आमी सगळ्या वर्करांक कंपनी भितर ट्रेड युनियन फावंड केले. जाल्यार कंपनीक ह्यो आमचो डिसिजन मान्य ना आनी आमचे युनियन रिकॉग्नायज करूंक कंपनी रेडी नाशिल्ली. आनी बऱ्याचशा वर्करांक शो कॉज नोटीस काडटा, इल्लीगल म्हटलें तर सस्पेन्शन दिता, इल्लीगल टर्मिनेशन करला वर्कराक, फ्रॉड केसीन वर्कराक पासून टर्मिनेशन दिवला, वर्कराक बद्दी सिक्किम ट्रांसफ़र करते आसा. बुरा जो भी होगा उनके साथ ही रुकेगी करके मैंने वापस उनको बोला कि मैं मैनेजमेंट में नहीं रहूँगी, यूनियन के साथ ही रहूँगी. तो उन्होंने दूसरे दिन से मुझे काम करने के लिए नहीं दिया. HR में लेके जाओ ऐसा बोला. HR में गए तो वो लोगों ने HR में मुझे 2 दिन मुझे कुछ बोला नहीं. 2 दिन के बाद उन लोगों ने बोला कि तुमको काम से निकाल दिया, इधर ही बैठने का, वर्क प्लेस में जाने का नहीं, तुमको काम से निकाल सकते हैं, गेट में दिखने के लिए भी नहीं देंगे, तुमको पुलिस स्टेशन घूमना पड़ेगा, कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, तुम्हारा लाइफ बदतर से बदतर करके छोड़ेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे बोला. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. विकसीत भारताचो संकल्प सिद्ध जातलो जाल्यार पोन्ने कायदे चलचे ना. बदलत्या आधुनीक भारताक आधुनीक कायदे जाय. SP क्रायम राहुल गुप्ता उलयलो. समाज बदलता तशे कायदे बदलूंक जाय. भारतीय न्याय संहिते सकयल EFIR 0 FIRाचो खंय बरो परिणाम दिसता. ब्रिटीश कालीन IPC, CRPC, एविडन्स एक्ट आतां गेले. Other is like there are many Supreme Court judgments. There has been evolution in our thinking. One can see that adultery is no more legal, homosexuality is no more illegal. Similarly, there are many values that have changed over the years. So these values, and also there are many Supreme Court judgments which have come into effect, which give meaning to many laws. So it will be better that we have new laws which compiles all the changes, which reflect the new thinking and take us into the new era. We are talking about Viksit Bharat after 100 years of independence, and it cannot happen with the old laws. So the many crimes that have changed because we have moved away from the old thinking, old laws. So these changes have been reflected in the new laws. So we have Indian Penal Code, which is now Bharatiya Nyaya Sanhita. There is a Criminal Procedure Code, which is now Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. And there is Indian Evidence Act, which is now Bharatiya Sakshi Adhiniyam. So all these 3 acts have been changed. And CRPC and this Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita and Bharatiya Sakshi Adhiniyam. One most important change in this is about technology, which I was talking about earlier. सत्तावीस म्हयने उपरांत पेडण्या पुलिसांनी खुनाचे केशींत आकांक्ष गुप्ता म्हणटा ताचेर FIR केलो. हरमला निधा गुप्ताची बॉडी मेळिल्ली. हायकोर्टाच्या ऑर्दे उपरांत पेडण्या पुलिसांनी FIR केलो. आतां खुनाची केस करून पुलीस आकांक्षाक धरून हरियाणा वचपाचे. नमस्कार. पेडणे पोलिसांन 27 म्हयने उपरांत एक खून प्रकरणाचो केस, मर्डर केस रजिस्टर करपाक आयल्या. हेची माहिती अशी आसा की 29 एप्रिल 2022 ह्या दिसा हरियाणांतल्यान एक कपल फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करपा खातीर हरमल हांगा आयिल्ले आनी जी निधी गुप्ता आसा हाचे खून ताचे मिस्टर आकांक्ष गुप्ता आनी संशयास्पद केला म्हण ही केस रजिस्टर जाल्ली आसा. आनी हायकोर्ट आनी उपजिल्हाधिकारी डेप्युटी कलेक्टर हांच्या रिपोर्टानुसार ही केस
जी आसा रजिस्टर करपाक आयल्या, मर्डर केस रजिस्टर FIR रजिस्टर करपाक आयल्या आनी हेची फुडली इन्व्हेस्टिगेशन करपा खातीर आनी एक्यूज आकाश गुप्ता हाका अरेस्ट करपा खातीर पेडणे पोलीस हरियाणा वतले अशें इन्फॉर्मेशन आसा आनी हे जे 27 म्हयन्या उपरांत एक केस मर्डर केस पेडणे पोलिसान रजिस्टर केल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेंतल्यान मुकुल माळी. वेळी लायटीच्यो नित्याच्यो कटकटी लोक विटला. पावस सुरू जायत सावन लायट वचपाचे प्रकार नित्याचे. पळयत तेन्ना कमी वोल्टेज. खात्यान हाय टेन्शन लायनीचे केबल हाडून दवरल्यात खरे, मात ते केन्ना घालपाचे आनी वेळीकारांक लायट केन्ना जाग्यार पडपाची. प्रुडंट रिपोर्ट. वेळी मतदारसंघ फाटल्या कितलोसोच तेंप वीज पुरवण नेमान मेळची म्हण वीज खातें तशेंच हेर संबंधितांकडे विनवण्यो करीत आसात. मात तांचे उले घडये कोणाच्याच कानार पडनात. थंयच्या कार्यालयात काम करपी लायनमॅनाच्या म्हणण्या प्रमाण अंडरग्राउंड केबलीच्या कामा खातीर लागपी सगळी सामग्री हाडून दवरल्या, मात त्या कामाची श्री गणेशा अजून जायना. एको फिडर आमगे सद्या अंडरग्राउंड चिंचणी तो जाल्यार फूल जाल ना, तो फकत हिंगसा फकत चिंचण वयलो आहा. हाय टेन्शन फकत हिंगसा सप्लाय दिलो आहा, पूण ती अंडरग्राउंड जाल ना, फकत हिंगसा सप्लाय दिलो ताका केबल आनी अंडरग्राउंड हेड कांय जाल ना. थळावे सांगता ते प्रमाण हांगासरल्यो स्ट्रीट लायट्स दिसाच्यो पेट्टा मात रातच्यो बंद आसता. आता देर आर फ्रिक्वेंट पावर कट्स. पयलीं सोतेर अंडरग्राउंड जाल ना, ओके, आनी तेंगे कित प्रॉब्लम देंव नाका. स्ट्रीट लायट्स म्हणटा त्यो सारक्यो चलोना. आख्खे मुगे दिवसा ओर्ली रोड मेन रोड कितले पाटी आख्खो फूल इन डार्कनेस. आतां 5-8 दीस जाले सुमार बेळोर म्हणटा तो आख्खी स्ट्रीट लायट ना. फिक्स्चर्स काटाय ते फिक्स्चर्स काटाय आनी रुला प्रमाणे विदीन 24 hours तांकां रिपेर करून मेळटाय. पूण मुगे फिक्स्चर्स हाय 6 म्हयने जाले ते गायनाय तिंगा. जायतीं बॉक्सां गेलो हाय तांकां मटेरियल ना आनी एश कोन्न पीपल आर सफरींग. आतां हे दिसांक सोद सकाळीची रातीची अदोदर एक लायट वयता. पयर एकल्या आमगे चिंचोणकार एकल्या भुरग्यांक आख्खो टायमींग देखून हाडून दिलो हांव. कितू वरां कितू मिनट्यो कितू गेले ते 2 दीस लायट आख्खे बरोवन दवरलो आहा थिंगा. म्हणजे इमॅजिन कर एटलिस्ट 15 to 20 टायम्स दिसा लायट वयता आनी एकूच आन्सर आसता मेन गेल्या. सगलो आन्सर एकूच मेन गेले थिंगा. सो आमी हेल्पलेस जाले आनी लायन्समॅनूय हेल्पलेस जाले. हें कित्याक तें आमकां कांय समजना. हे विशीं थळावो आमदार क्रूज सिल्वान लेगीत चलता त्या विधानसभा अधिवेशनात शून्य काळात उल्लेख केला. Fear and anxiety in the minds of residents of Valley constituency over frequent power cuts and low voltage during this monsoon that has resulted in great inconvenience and damage to household appliances. Concerned staff of power department be directed to provide relief to people with immediate response and ensure timely maintenance of power supply line. Speaker sir, at this time सामके प्रॉब्लेम जाता. मातशे वेरळी वचून मातशे नोदात दवरची कित्याक कंटिन्युअस पावर फेलियर आहा. या प्रश्नाची दखल घेऊन वेळीत अंडरग्राउंड केबलीचे काम ताकतिकेन पुराय केले जाल्यार विजेची पुरवण सारखी जातली आणि थळाव्यांक मातशी थाकाय मेळटली म्हूण लोकांची आस. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. आक्षे नॅशनल हायवे 66 कॅटल पासना गोरवां रस्त्यार कितलेशेच अपघात जाल्यात म्हूण आमदार विरेशान विधानसभेत इश्यू काडिल्लो. लोकांकय हो नित्याचो उपद्रव जाला. गोरवां रातची रस्त्यार ठाण मारून बसतात. कोणाचेंच लक्ष ना. खासा रिपोर्ट. आम्ही सध्या असा सांतांद्रे मतदारसंघात आणि असेंब्ली चालू असताना सांतांद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान एक बुधवार दिवस असेंब्ली क्वेश्चन काडलेलो. तो म्हणल्यार सांतांद्रे मतदारसंघातल्या हायवे आसा NS-60 असे खुबशी स्ट्रे मेडल येता आणि सांगच्या टायमाचेर तो हायवे आसा तो क्रॉस करता लागून हांगासर एक्सिडंट थोडे आसता अशें सांतांद्रेच्या आमदारान असेंब्लीन प्रश्न मांडिल्लो. आणि अशें म्हटलां की ह्या स्ट्रे कॅटलांचे लोकेशन आयडेंटिफाय जावन सुद्दां आजून डिपार्टमेंटान कितें एक्शन घेतलेली ना. गोरवां खूब येता हांगा पान शेत सगळे खातात. आमकां काबार करता आनी आमकां जेवपाक शेतूय आसा ना. आमकां लॉस जाता. आमची कोणगांची माली रोयली त्योय खाल्यो. दुसरे म्हळ्यार आमी भात आहा तेवूय खाल्ले. सो एक्सिडंट बी जाता चड हायवेर जाता थिंगा चड क्रॉसींग येता आनी गोरवां मदेंच जावन येता थिंगा. चड खंयच्या टायमार आसता ती सकाळी म्हणजे आसता आनी सांजच्या राती कडेन. सो एक्सिडंट चडशी जाता म्हणटा. चड जाता.
गोरवां बेची सोडून घालता रस्त्याचेर आनी गोरवां रस्त्यार बसता. हो हायवे पळय जाल्यार मडगांवच्यान डायरेक्ट पणजे वता आनी हेका लागून हाय स्पीड गाडी वयता कारण हायवे आसल्या कारणान हांगासर हाय स्पीड गाडी वयता आनी त्या टायमाचेर स्पीड गाडी लायले जाल्यार एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा आनी एक्सिडेंट सद्या चालूच आसा अशें आमदारान सांगलें आसा आनी आतां स्थानिकांक आमी उलयले ते सांगता की हांगा एक्सिडेंट एक घडत आसता हांगा हायवे आसल्या कारणान गाडयो म्हणटा ते खूब फास्ट वतात तशें ह्यो स्टेटर आहा ते जे ओनरान आहा तेंच्यांनी सोडून घातलेल्या गोरवां आसा आनी ताका लागून ही गोरवां हे सायडीन हायवेन क्रॉस करता आनी शेतांनी वयता आनी शेताची लुकसाण करता अशें तांच्यानी सांगलें आसा. सो हाचेर सरकारान बेगीतल्या बेगीन एक्शन घेवपाची गरज आसा कारण ह्या हायवेचेर गाडयो खूब फास्ट आसता आनी आनीकूय एक्सिडेंट जावपाची चान्सीस आसा. स्टुडंटा खातीर आक्षी सांतांद्रेच्यान कृष्णा. म्हापश्यां भांगराचें बेकायदेशीर टेस्टिंग लॅब चलयतात म्हूण आरोप गोमंतक दैवज्ञ सुवर्णकार कारागीर संघटनेन भायर मारलो. 2 दिसां फाटीं अमरीश शिरोडकार आनी अब्दुल शेख म्हणटा तांणी आरोप केल्ले. संघटना सांगता ते प्रमाण ह्यो टेस्टी फक्त कारागिरां खातीर लोकांक न्ही. 2 दिसां फाटीं अमरीश शिरोडकार आनी अब्दुल शेख हांणी म्हापशा बेकायदेशीर भांगराचो टेस्टिंग लॅब चलयता अशी उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन कागाळ केल्ली. हो बेकायदेशीर टेस्टिंग लॅब खंय अखिल गोमंतक दैवज्ञ सुवर्णकार कारागीर संघाचे सदस्यूच चलयतात. आज 27 वर्सां हांव ह्या मार्केटान काम करतां. आज आमच्या धंद्याक खुबश्या गोश्टींनी इल्लिगल वेव्हार चालू आसा. पयले म्हणजे म्हापशान इल्लिगल गोल्ड टेस्टिंग मशिनां सुरू जाल्यान तेजें लायसन ना कांय ना तेंचे कडेन. आज आमचे एसोसिएशनचे कमिटी आसा पळय तेच तेजे मेंबर तेच तेजे मशीन ओनर्स आसा. टेस्टिंग जें जाता हें एक तर बंद करचें तेणें नाल्यार दुसरें तर एक तर लायसन काडून वेव्हार करचो हो म्हाजें मत आसा. हांव ह्या कमलेश चोडणकारा कडेन मागता की तेणी हें लायसन दाखोवचें एक तर लायसन दाखोवचें नाल्यार एक तर बंद करचें. आज तो फुटींगपणां ती चालू आसा ती आतां ह्या फुडें चलची ना. गोंयकाराचें आसा आनी तुमी गोंयकारां फोडोवंक जायना अशें हांव हेंच मागता. हांव हे लेटर एक इश्यू केला हांव ऑलरेडी. हे लेटर पळयात. हे लेटर हांव डिप्टी कलेक्टराकूय दिला पुलिसांनूय दिला आनी आमच्या म्युन्सिपालिटीकूय दिला कित्याक हेजे तुमी कारवाई करचे. जाल्यार अखिल गोमंतक दैवज्ञ सुवर्णकार कारागीर संघाच्या वांगड्यांनी हे आरोप चुकीचे आसात अशें सांगीत स्पश्टीकरण दिलां. वांगडी सांगता ते प्रमाण ह्यो टेस्टी फक्त कारागिरां खातीर लोकां खातीर न्हय. स्वता कारागिरां खातीर केली कारागिरांची संस्था आसा. ते कारागीर संस्था जर चलतल्यो जाल्यार हेजे खातीर फंड जाय पडटा हे सगळ्यांक खबर आसा. हांव एक लायन्स क्लबाचो मेंबर ते 6,000 रुपया भरून आमकां मेंबरशीप करता तें कांयच मेळना. हांगा समाजा खातीर काम करपाची संस्था आसा तेच्या खातीर जर म्हयन्याक 100 रुपया दिवपाक आमी शकना आनी वयल्यान आमी जर अशें एलिगेशन ही सगळ्यांत व्हडली चुकीची गोश्ट आसा. हे परिचय कार्डा बद्दल हांवें जाय तो गव्हर्मेंटाच्या अंडर आसा तेजे सगळे कामां जे आसा पळय ती एक युनीक नंबर आसा. BIS केअर म्हणून आसा. BIS केअराचेर एप आसा तेजेर तुका तो एक HID नंबर घातलो की तुका त्यो ज्वेलरीची टोटल डिटेल मेळटा. कोणें केला कशें केला सगळें. की अर्धवट वायरी केल्यार ती कोणूय असोच मारूंक शकना कित्याक तो गव्हर्मेंट नंबर तो HID हॉलमार्क केल्लो तो एक नंबर आसा. तो नंबर घातल्यार तुका टोटल डिटेल मेळटा की कोणा ज्वेलरी आनी ते म्हणटा HID अशें कोण लोकल मारूंक शकना. प्रुडंटा खातीर श्याम फट्टे. फोंडेच्या जुना बाजार सरकारी शाळेच्या भुरग्यांचो वर्गांचेर बहिश्कार. हेडमिस्ट्रेस नीता नायकाच्या ट्रान्सफरी आड भुरगीं आनी पालक तेमाक पेटल्यात. हेडमिस्ट्रेसीची ट्रान्सफर केल्यार भुरग्यांक शाळेंत धाडचें ना म्हूण शुक्रारा पालकांनी शिटकावणी दिल्ली. कोण एक दोग कागाळी करतात म्हूण खंय हेडमिस्ट्रेसीचेर एक्शन. शुक्रारा भुरग्यांच्या पालकांनी हेडमिस्ट्रेसीची ट्रान्सफर केली जाल्यार भुरग्यांक शाळेंत धाडचे नात अशी शिटकावणी दिल्ली. शेनवारा नीता टिचर येवंक ना म्हण नीता टिचर जो मेरेन येना तो मेरेन आमी शाळेंत येवची ना अशें सांगून भुरग्यांनी शाळेचेर बहिश्कार घातलो. टिचरीक वयपा लागून सगळे पॅरंट्सांनी एकठांय जावन हेडियाक लेटर केल्ले आमची नीता टिचर आसा पळय ती आमकां परत जाय म्हणून. काल कशें करून सगळीं पॅरंट्सांनी आमकां साथ दिलो. काल तेंच्यांनीच काल कितें केलें आमी एकूच आमकां भुरगीं धाडची ना अशें म्हणून काल तुमी सगळ्यांनी रिजायन येतलो आयज एकूय भुरगो हांगा शाळेन ना. तशें म्हणून आमी कितें केलें टिचर म्हणटाली आतां आमकां कितें सांगलां सगळे भुरग्यांच्या घरांनी वचा म्हणून. आमी सकाळीं 8:30 वचून ते दीस घरांनी वचून भुरग्यांक विचारलें तांच्या पॅरंट्सांक विचारलें. ते पॅरंट्सांनी
तांची फॅमिली आसा ती कितें करता आमी भुरग्यांक धाडे धाडून भुरग्यां आमकां म्हणटा आमी येता तोपर्यंत निता टिचर आमची शाळेंत येतली ती जी आमकां जाय अशीच म्हणून ती सगळीं म्हणटा तोपर्यंत निता टिचर येतली तोपर्यंतूच ती येवपाक सोदता आमकां त्यांनी आन्सर ती परत धाडले आमी येता म्हणटा भुरगीं सगळीं ह्या हितून आतां सगळ्या भुरग्यांचे 120-130 कितें भुरगीं आसा तेंचें लुकसाण जातलें हेजेर एज्युकेशन मिनिस्टरान बेगींतल्या बेगीन हेजेर कितें तरी तोडगो काडचो आनी त्या टिचरीक परत हांगासर डेप्यूट करचो. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.